Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मडगावचो ज्वेलर स्वप्नील वाळकेच्या खुनाचे प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन सोमारा मडगाव क्रिमिनल सिव्हिल कोर्टान 1000 पानांचे चार्जशीट घाले. चार्जशीटांत 6 जाणांचेर आरोप दवरला. मुस्तफा शेख, इवेंडर रॉड्रिक्स आणि ओमकार पाटील आड कृष्णी ज्वेलर्सात चोरीचो यत्न आणि स्वप्नील वाळकेचो खून केला म्हूण आरोप दवरला. सनी कुमार, कुंदन कुमार आणि राहुल कुमार ह्या बिहारच्या तिगांचेर बेकायदेशीर शस्त्रास्त्र व्यवहाराचो आरोप आसा. स्वप्नील वाळकेचो खून करतना वापरिल्ले पिस्तूल इवेंडर आणि मुस्तफाक विकपी हे तिगूय. मुस्तफा, इवेंडर आणि ओमकार पाटील स्वप्नील वाळके एकटोच आसता ते पळोवन कृष्णी ज्वेलर्स शॉप लुटपाचे हेतान गेल्ले. मात चोरी फशिल्ल्यान आणि स्वप्नील वाळकेन तांकां धरपाचो यत्न केल्ल्यान प्रकरण चडार पडून खून जालो म्हूण चार्जशीटांत नमूद केला. प्रकरणाचे सुरवातीक फायल आणि सुपारीची वदंता पातळिल्ली, पूण चार्जशीटांत तसो कांयच उल्लेख सुद्दां ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.